म्हारगायेन त्राशिल्ल्या नागरिकांक आतां आनीक एक फटको बसला। वीज खात्यान डिसेंबर म्हयन्यासावन वाडिल्ले वीज दर चालीक लावपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान जानेवारीत येवपी वीज बिलां वाडिल्ल्या दरान येतली। देखून नव्या वर्सात येवपी वीज बिलाक लागून गोंयकारांक दरवाडीचो शॉक लागतलो। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। जोड वीज नियामक आयोगान 2025-26 ते 2029-30 ह्या 5 वर्सां खातीर वर्सुकी सरासरी 4% दरवाढ मंजूर केली। वीज खात्यान 2025-26 ते 2027-28 खातीर 4.8 ते 5.9% दरवाढ करपाचो प्रस्ताव दिल्लो, पूण आयोगान फक्त 4% दरवाढ मंजूर केली। नव्या दरवाढीचो घरगुती, व्यावसायिक, उद्देगीक क्षेत्रांतल्या गिरायकांक फटको बसतलो। ही दरवाढ 1 ऑक्टोबरासावन लागू जाल्ली। वीज खात्यान ऑक्टोबर अखेरेक हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्ली। उपरांत खात्यान डिसेंबर म्हयन्यांत दरवाढ लागू करपाचो निर्णय घेतलो। देखून आतां येवपी वीज बिलाक लागून दरवाढीचो शॉक लागतलो। दरवाढी उपरांत उणो दाब आशिल्ल्या घरगुती गिरायकांक 0 ते 100 युनिटां मेरेन प्रति युनिट 1.95 रुपया, 101 ते 200 युनिटां खातीर प्रति युनिट 2.90 रुपया, 201 ते 300 युनिटां खातीर प्रति युनिट 3.90 रुपया, 301 ते 400 युनिटां खातीर प्रति युनिट 5.15 रुपया, जाल्यार 400 युनिटाचे वयर 6.20 रुपया प्रति युनिट शुल्क आकारतले। गिरायकांक वीज पुरवण करपा खातीर प्रति युनिट चड खर्च जाता अशें वीज खात्यान सांगिल्लें। हो खर्च भरून काडपा खातीर ही दरवाढ गरजेची आसा अशें वीज खात्यान स्पश्ट केला। गोंयच्या वीज गिरायकांनी 28 नोव्हेंबर मेरेन घरातले वीज मिटराचे बिल घेवप शक्य जातले अशा सोयीच्या जाग्यार स्थलांतरीत करचे अशी सुचोवणी केल्ली। गोंयभर अशे सुमार 40,000 मिटर आसात। मिटराची सुवात बदलपा खातीर सुमार 10,000 गिरायकांचे अर्ज आयल्यात। हे खातीर आतां खात्या वतीन आनीक थोडो वेळ दिवपाची शक्यताय आसा। अश्योच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आनी व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।